माझे नाव रंगनाथ सूर्यकांत कलशांकर. आज सती देवी महालक्ष्मी देवस्थानचो हांव अध्यक्ष आसा. आमी गेली सतत आता हे दुसरे वरास आमचे वर्धापन दिनाचे आणि हांगासर हजारो भाविक येवन ह्या देवीचे दर्शन घेतात. तर त्याच प्रमाणे आयज आमचो दुर्जोत्सव चालू आसा. त्या दुर्जोत्सवाक महिला वर्गांचो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद लाभलेलो आसा. प्रत्येक हे ग्रामस्थ जे आसात ते आपली सेवा ह्या देवस्थानात अर्पण केल्ली करतात आणि हे उत्सव जो हो आसा हो गेले 3 दिवस सतत चालू आसलो आणि आयचो तेचो शेवटचो दिवस आसा. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सर्व आमचे भक्तगण आसात जावं आमचे भाविक आसात तांकां ह्या आयच्या उपक्रमाची शुभेच्छा दिता. ही महिला ही हांगासली तुयतली का कोणी भाग घेतल्या? ही महिला जी आसा ही सगळी आमच्या ह्या तुये भागातली आसात. ती कोरगांव बाउंड्रीचे पासून ते आमचे सकयल पार्श्याच्या बाउंड्री मेरेन ते तुयेच्या बाउंड्रीचे सगळी महिला आसात ती मोठ्या श्रद्धेन येवन हयसर दिवसांचो उत्सव करतात. तुम्ही पळयतात GNH. पळय गो शी पाड पोडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चितू नाका. राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता